म्हाका हांगा नमूद करपाचें आसा की जर मडगांव म्युनिसिपालिटीचे जे ऑफिसर आनी चेअरपर्सन जर तांकां आज ही परिस्थिती खबर ना जाल्यार तांणी ह्या म्हज्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान ताणें पळोवचें आनी ताचेर एक्शन घेवचें. आनी जर तर खबर आसा जाल्यार न्हीद काडची न्ही, हाचेर कितें तरी करचें. कित्याक हो आज हांव इशू सांगपाचो आसा तो हो जो ले मॅन आसा, जो मार्केटान आसता, जो वाड्यार आसा, जो बिल्डिंगेन रावता, हाचो प्रश्न आसा. कितें जालां ह्या दिसांनी रँडमली कळ्ळें न्ही अश्यो शोकोज नोटीसी काडप चालू आसा, कळ्ळें न्ही. आनी ह्यो शोकोज नोटीसी रँडमली काडटात आनी आमचे म्युनिसिपालिटीचे सॅनिटरी सेक्शन काडटा. सांगपाचो तात्पर्य कितें, ह्यो पळय शोकोज नोटीसी ज्यो पळय आसा ह्यो तांकां समज जर विचारलें की बाबा ह्यो तुवें अमक्या अमक्याक काडल्या ती कित्याक काडल्या रे, तो म्हणटा खंय ना ते काडपाक जाय, ते सीओन सांगलां हाणें सांगलां. पण जेन्ना पळय आमी खरें वचून पळयलें की बाबा ह्यो शोकोज नोटीसी तुमी काडटात कित्याक, तर तेन्ना पळोवन आयलें की हांणी खंय शोकोज नोटीसी बेश्ट्यो अश्योच काडल्या. कित्याक हांकां खंय कोणे तरी XYZ मनशान हांकां हायकोर्टान व्हेल्या, ताचो विशय वेगळो आसा आनी तो आपल्याल्या भशेन आपले न्याय मागपाचें काय करता. पण हांणी कितें केलां, लोकांक त्रास जावचे म्हणून रँडमली नोटीसी काडल्या. पूण हो हांव निवळ्ळी सांगता, हो हॅरेसमेंट पब्लिकेक कित्याक म्हणून तांचे टॅक्स भरता म्हणून ह्यो नोटीसी तुमी काडटात. कोणाक काडल्या खंय तांकां सिवरेज ना म्हणून मार्केटान थोड्यांक काडल्या, तांकां सिवरेज ना, तुमी उदक घालता हें घालता. अरे मार्केट कोणालें, मडगांव म्युनिसिपालिटीचें मार्केट कोणालें, मडगांव म्युनिसिपालिटीचें. तांकां उदक नळ सिवरेज कनेक्शन जावं ते कोणे अवेल करून दिवप, तांणी करप तें त्या म्युनिसिपालिटीन करप तें. बरें, दुसरी गोष्ट, तुमी अशा बिल्डिंगेनी वता, थोड्यांक बिल्डिंगेक काडल्या, ताचे बाबड्याले सोपपीट आसा, ताचें सगळें आसा, थंय अजून पर्यंत लायनूच ना, हाजी सिवरेजीची लायनूच ना. लायन नासतना थंय ताका हें काडल्या शोकोज नोटीस आनी ते काडटात. अरे तांची सोपपीट, बरें ते कितें करता, ते बाबडे हांगा येवन रावता, हांगा रावता, तो चीफ ऑफिसर येतलो म्हणटा आनी कोण तांकां हांगा तांची बरें वगडायतात. तांणी परत ताजेर रिप्लाय केलो तांणी की आमचे बाबा आसा, आमकां कित्याक काडला काय म्हणून. बरें, तेय कन्सिडरेशनान घेना, तांकां परत काडटात, कळ्ळें न्ही. हे हॅरेसमेंट जो पळय चलयलो हो कित्याक खातीर. बरें, हो तुमी पळय आतां हॅरेसमेंट चलयला, हांव तुमकां एक बारीकशी उदाहरणां दिता, कळ्ळें न्ही. गव्हर्मेंट जी पळय ऑफिसीस आसा मडगांवां, हांकां सिवरेज कनेक्शन आसा. मडगांव म्युनिसिपालिटीच्यान स्टार्ट करया. मडगांव म्युनिसिपालिटीक सिवरेज कनेक्शन आसा. हां, बरें, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे सिवरेज सायडीक लायन गेल्या ती सारकी आसा. मागीर मडगांव म्युनिसिपालिटीक कोण नोटीस काडटलो, कलेक्टरेटाक फाटीं थंय तांणी तें उक्त्यार घातिल्लें आपल्याली सिवरेज सगळी ते हातूंत कॅन्टिनांत, मागीर ते FDAन केल्ली. तांकां नोटीस कोणें काडप, बंद करा मरे ती म्युनिसिपालिटी. फाल्यां लोक मारून बंद करा. जशें पळय तुमी लोकांक पळय ऑफिसान दाखोवन आमी सील करतले म्हणून जी पळय धमकी दितात पळय न्ही, कळ्ळें तुका, ती धमकी तुमकां कोण दितलो. बंद करा मरे ती म्युनिसिपालिटी. फाटीं आयकपाक आयलां, फाटीं खंय हें घेतलां, कितें स्वच्छता ही हें म्हणून कितें तरी स्वच्छता ही सेवा म्हणून खंय ओत घेतला, कितें शपथ घेतल्या खंय, कळ्ळें तुका. कित्याक लागून त्यो शपथी घेता तुमी, स्वच्छता ही सेवा कित्याक, कितें केलें म्हणून तें स्वच्छता ही सेवा म्हणून तुमी करतात. कित्याक लोकांक आतां 2 ऑक्टोबर आयला, लोकांक दाखोवपाक भुरग्यांची तुमी रॅली काडटले आनी कितें काडटले, मागीर तांच्या भुरग्यांचोय टायम वेस्ट, तांकांय अभ्यास हें ना. तुमचे हांगा तुमी स्वच्छता करपाची पळय लोकांच्या वाड्यांनी जे हातून तें कांय ना. स्वताचे हे नागडेपण लिपोवप, त्या खातीर दुसऱ्यांक कोणान घालप, दुसऱ्यांक हाडून हांगा काडप, तांचेर हें करप, तांकां सील मारता म्हणून, हे तोडात तो बंद जावपाक जाय. म्हाजी आज हांवें RTI लेटरूय घातलां आनी सगळें विचारलां आज पर्यंत सॅनिटरी सेक्शनान कितले पर्यंत केला काय म्हणून. अरे वचत मरे, गव्हर्मेंट ऑफिसा पयलीं सीज करा मरे ती.
तांकां आसा अरे जी एजन्सी जी सिवरेज एजन्सी थंय लायनूच ना, थंय जागो एक्वायरूच केल्लो ना, तांकां तुमी काडटा कितें करपाक लागून? तुमी इन्स्पेक्शन केला बरें, लोक तुमकां रिप्लाय दितात मरे बाबा आमकां आसा म्हूण, तांकांय कित्याक रे विड्रॉ करा मरे तें. हे कोणे आमी सांगप आनी हे आमी पत्रकार परिशद घेवन सांगप तुमकां कळना? बाकी सगळ्यो गोश्टी तुमकां कळटा. हांवें पळय हें मागलां आनी हे इतल्याचेरूच थांबपाना. जर तर ही हॅरेसमेंट थांबली ना आनी जर तर चीफ ऑफिसरान मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सनान हे समज हे घेवन केलें ना, त्याच हायकोर्टाच्या हाका हांव इंटरव्यून दाखोवपी आनी हे सगळ्यो तुमच्यो थंय दाखोवपी कितें आहा ते, कशें तुमी लोकांक हॅरेसमेंट करतात ते. पयलीं गव्हर्मेंट ऑफिसां सीज करा जांकां ना, मयली म्युनिसिपालिटी सीज करा. आसा तुमकां कापासतात समज जर तर आसा न्ही, फाल्यां जॉयंट इन्स्पेक्शन करया यो आनी सगळी इन्स्पेक्शन पळोवया ऑफिसां कितली आसात ती. अरे एक तुम्ही लेमॅन जो पळय आपल्याला दैनंदीन त्रास काडटा, हें काडटा, तुमकां टॅक्स फारीक करता, जो आपूण आनी आपल्याले काम धंदे सोडचे आनी तुमचे ह्या नोटीसी फाटल्यान लागपाचे. आनी तांकां कितें तांचो धंदो बंद करतले म्हणून तुमी भिवयता.